मुरगांव पेट्रोल लिकेजीची सुवात सापडली। वास्को वालेस जंक्शना लागसार जुवारी ऑयल कंपनीची पाइपलाइन फुटल्या। जाग्यार घालूंक काम सुरू। मलेशिया सावन येता खासा पथक। राजस्थानातूय बीजेपी हायकमांडाची गुगली। पयलेच फावट आमदार संघाचो भजनलाल शर्मा थेट राजस्थानाचो मुख्यमंत्री। जयपूरची राणी दिया कुमारी प्रेमचंद बैरवा डेप्युटी। शिरदोना स्कूटर मोटरसायकलीचो एक्सिडंट। स्कूटर चलोवपी थळावे संजना सावंत आगताक गेले। फाटल्यान बशिल्ली भयण मोटरसायकलवालो 12वेचो भुरगो जखमी। जीएमसीन तमनार प्रकल्पाच्या हायटेन्शन टावराच्या खुरापुरते जमीन संपादनाक खासगी जमीन मालकाचे आव्हान। हायकोर्टान याचिका भायर। जिल्लोधिकाऱ्या मुखार वचूंक सूट। ताळगावच्या सूर्यकांत कांबळीचेर तलवार सुरयेन खुनी हल्ल्याच्या प्रकरणात पणजे पुलिशेचो 2 अनोळख्या आड एफआयआर। महत्वाचे पुरावे हाताक। सनबर्नाचे आवाजाचे पोल्यूशन खपोवन घेवचे ना। हायकोर्टाची शिटकावणी। आळाबंदाक उचेल्या अधिकाऱ्यांनी सुवातेर रावचे। प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचो 20 डिसेंबराक एक्शन प्लान। आणि पणजे मळ्यान 15 वर्सांत पयलेच फावट बुट्टी मारूना। टिकाच करचे परस बरे कामूय पळयात। महापौर मोन्सेराताचो उलो। स्मार्ट सिटीची कामां जून मेरेन। तो मेरेन पाशयेस काडात।